येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. सरकाराचे हर घर जलचे धोल फुटले कोरगांवां. पेटेच्या वाड्यार फाटल्या 8 दिसां सावन लोकांचे घशे सुके. पेडणेचे उदक मोपा ओडून व्हरूंक ना मूं कोरगांवकारांक पडला प्रस्न. सनबर्न आनी नव्या वर्साचे गर्देचे सायड इफेक्ट. भौतीक जाणांच्या मोबायल फोनांचेर चोरांनी मारलो हात. कळंगूट पुलिसांनी धरली फोन चोराची टोळी. कोळसो आनी बॉक्सायट प्रदुशणा उपरांत वास्को परत डस्ट पोल्युशनाचो खवदळ. धवे पावडरीन दर्यादेगे वयली सच्ची जीण थतर-वितर. एमपीटीचे येरादारीचेर परत एकदा ठपको. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. नातलांक येवकार दितना नितळसाण केल्ली दिश्टी पडटा, पूण कोलवे ताका आडवाद थारला. जेसीबीचो वापर करून दर्यादेगेक 15 मीटर सुमार खणून सोडला आनी तातूंत घाण भायर सोडल्या. पर्यटकांक हाचें दर्शन घडलाच आसतलें. ते भायर थळाव्या वेवसायिकांचो कांय कागाळी आसात. पळयात आमच्या रिपोर्टरान दाखयल्लो ग्रावंड रिपोर्ट. गिरायक जाता हांगा चड लांबाणी बीचेर बीन भोंवतात. सगळं आमकां तितलें गिरायक जायना. वतान सगळें सामान चड डॅमेज जाता. हय. मागीर कितें आतां कोवीड जाल्ल्यार आतां तुमकां कितें मार बसला हांगा आतां कॉमेस जाला हे सिजन. कितें दिसता तुका आतां? ट्युरिस्ट आतां येताय पूण भोंवताय आनी वयताय पडटा. ते 100 रुपीज मान कितें सोदताय. पूण आतां कोवीड जायन सगळी रेट वाडल्या. रेट आमकां मेळना. म्हणटकीर लोक सवाय सोदता, ट्युरिस्ट येता ते. ट्युरिस्ट येता ते 100 रुपीज सोदता. हो जो कोलवा बीच आसा, या बाणावले बीच आसा, या वार्का बीच आसा, मोबर बीच आसा, कावेलिसी बीच आसात, जायते बीच आसात. ह्या बिचाचेर जे काही घडामोडी आसात ह्यो तुमकां आमी दाखयतात. कशें करून ह्या बिचाचेर लोक येतात आनी कशें सेलेब्रेट करतात ते. आनी त्याच बरोबर तुमकां आमी आनीक तुमकां बऱ्यो गोश्ट्यो ह्या बिचार जातात. वायटय गोश्टी ज्यो आसात ह्यो बिचार घडटात त्योय तुमकां आमी दाखयतात. इतले लोक ह्या आयकॉनिक बिचाचेर येतात आनीक क्रिसमस आनी न्यू इयर सेलेब्रेट करतात. लोक हांगा कितलेशे लोक हांगा उदक न्हातात आनी तांकांच हो जो केक आसा हो तुमकां आमी दाखयतात कशें करून केक तयार जाले कडेन आसा. अशें करून जर आयकॉनिक बिचाचेर जर केक अशें मेळपा लागले जाल्यार लोक कितें समजतले. जे लोक हांगच्यान येवन जेन्ना आपल्या घर वयता तेन्ना कितें दाखयतले हो आमी कसलो बिचाचेर पावले, कसलो केक खालो आनी कसलो केक पळयलो म्हूण सांगतले. हें खंय तरी बंद जावपा जाय आनी हेच्याच गोश्टीन मुखार व्हरतले जाल्यार आमी बरें आसतेंय दाखयतात. जे बिचाचेर जे शेकवाले आसात सद्याक तरी ट्युरिस्टांक येवपा लागले कडेन आसात. हे बिचार ट्युरिस्ट हांगा आसात आनी त्याच बरोबर जे शॉपवाले आसात तेंचे कडेन जेन्ना आमी उलयले त्या टायमार शॉपवाल्यान सांगलें की लमाण्या खातीर आमकां खूब त्रास जातात आनीक तेच खातीर आमकां गिरायक जायना. जे ट्युरिस्ट येतात हे 150 रुपयांचे टी शर्ट घेवपाक सुद्दां त्रास करतात. कित्याक म्हणटा तेंचे कडेन पयशे ना म्हणून. खंयचे पयशे यूज करतले ते कांय सांगवाय ना म्हणून खंय तरी कोलवा जो बीच आसा, या बाणावली बीच आसा, या मोबर बीच आसा हांगा खंय तरी हो अपग्रेड जावपाचो जाय. नुस्तें हांगा केक कापलो म्हूण जायना. त्याच बरोबर हेंकांय कितें तरी बेनिफीट हे जे लोकल आसात हेंकां बेनिफीट मेळपा जाय. हे स्टोरीचे तुमकां आमी आज दाखयले कडेन आसा. तुमी पळयात. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. सरकारान हर घर जलचे धोल बडयले, पूण पेडणे कोरगांव पेटेचो वाठारांत 8 दीस जाले उदकाचो आपालिपा चल्ला. उदकाचो पत्तोच ना. एक दीस सोडून उदक येतालें तें आस्त सोंपल्या. मोपा विमानतळार उदक चालू जावपाचें आसा. थंय व्हरूंक ना मूं सगळें उदक. थळाव्यांक प्रस्न पडला. होवूय मोपाचो सायड इफेक्ट न्हू. सरकारांतलेच मंत्री गोंयचें उदक अरब सारकिल्ल्या देशांनी धाडपाची भाशणां करतात, पूण प्रत्यक्षात गोंयकारांचे घशे सुके पडल्यात. पेडणे कोरगांवां पेटेच्या वाड्यार लोकांचे उदकाचे हाल चल्ल्यात. केन्ना उदक येतले हाचीच ते वाट पळयतात.
थळाव्या अधिकाऱ्यांक विचारल्यार तांकां कांयच खबर ना म्हण सांगतात. लोकांक मुळाव्यो गरजेच्यो सुविधा सरकार दिवपाक शकना जाल्यार हे आमदार वेंचून हाडून फायदो कितें? हो प्रस्न थळाव्यांक सोतावपाक लागला. आयकात फुरियोज जाल्ल्या पेडणेकारांक. हॅलो नमस्कार. हांव गुरुदास शेटये. हांव चौपाटी पेटीचा वाडा कोरगांव इथलो रहिवासी. आतां गेले ऑलमोस्ट 6 दीस जाले. आमकां पयलीं पाणी येतालें. पयरेन तरी बरें प्रेशराचेर उदक येतालें. आमचे टाकयो बिकयो भरताले. आतां फाटले 5-6 दीस जाले उदक फक्त रातचे येयले जाल्यार ते बी आमची घरां चौपाटीत म्हणजे सकयल लेवल पडटा म्हणून सकयल मातशें चिळकी उदक येता. एक वर येयले जाल्यार नाजाल्यार आनी वयले जे आमचे आहात भाग हे आतां साळेश्वराच्या देवळा कडले ही वयल्या सायडीक वयल्या बेल्टाक जी घरां आहात तांकां जाल्यार उदकच येयना. आतां फाटले हय ऑलमोस्ट आतां 6-7 दीस जाले. कांयच समजना कित्याक लागून हे प्रॉब्लम ते. कन्सर्न प्लंबर आहात जे एरियेचे तांकां विचारले ते म्हणटा प्रेशरच येना वयल्याक. हांवें स्वता काल चानेल वॉटर सप्लाय थंय फोन केलो आनी विचारले थंय कितें प्रॉब्लम आहा कित्याक फाटीं ते तिळारी पाटाचें बी काम चलतालें म्हणून बी कितें आजून थंयच्यान कितें सारको वॉटर सप्लाय ना जाल्यार ते म्हणटा थंयच्यान फूल स्विंग उदक आहा. पळया मागीर प्रॉब्लम खंय आसा. मोपा एअरपोर्ट आतां जो चालू जावपाचो आहा थंय उदक गेलें सगळें. कितें कांयच समजना. कित्याक इंजिनियराक विचारलो तर तो फोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ येता. कन्सर्न तेंचे PWD कोणा कडेन इन्क्वायरी केली ते म्हणटात आमकां कांयच कळना. सकयलो जो स्टाफ आहा तो साहेब लोक बेश्टे म्हणटा येतले आयज सजे उदक येतलें फूल स्विंग पण कांय ना. एरे म्हाजे मागले तेंच चल्लां. आनी आमी आतां रातचे ते येता ती बारीक बारीक चिलकी 1.5 वर येता. ताका लागून लोक सध्या जागरण करतात. रातचे 12-1-2 मेरेन जागरण करून करून भायर अशे धाकटे धाकटे बॅरलां बालदे बिल्दे भरून दवरतात लोक. भयंकर त्रास जाता. आनी आतां आमचे आतां जनतेची कितें अपेक्षा आसतली. सादें मूलभूत ज्यो गरजा आहा पळय हे म्हणटा तशें उदक ही मूलभूत गरज तीच जर तुमी दिवंक शकनात. लोकप्रतिनिधी आमचे जे आहात आमदार तांकां हांव प्रश्न विचारता. जर तुमी जनसामान्य मनशाक उदक जर दिवंक शकना जाल्यार कितें तुमकां कित्याक म्हणून हाडल्या तुमकां निवडून आनी वॉट्स फॉर कितें यूज कसली हें लोकशाही आनी लोकतंत्र कितें जर हेचेर तोडगो काडपाचो कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज आनी मागीर आमकां हे उदक सप्लाय करपाचें. हांव म्हणटा पयऱ्यान जालें तरी उदक येवनी पण ते प्रेशराचेर येवनी जर लोकांचे टाकयो बिकयो आहा ते तरी भरनी. डेली उदक नाकाच. पाणयांक लागून म्हणटा ते एकदम त्रास जाता आमकां. रातची 1 न्हू 3 ना 8-10-12 दीस जाले न चालू कर पाणी ना. ही लायन जाल्यार बारीक केव्हा 4 दिसांनी 8 दिसांनी बारीक वता. आज भुरगीं आमची आहात. भुरगीं सकाळीं जर कामाक वयतलो जाल्यार ताका तोंड धुवंक पाणी ना. एक दिवस वता बांयसून कळशी हाडप आनी पिवपाक जाय जाल्यार हें बिसलरीचा 20 रुपये 20 लिटरांचे बाटली हाडून घरांत रांदपाक आनी पिवपाक पाणी वापरतो आमी. एकदम हाल जाल्ले आहात आमचे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत राज्यांत पर्यटक बरेच वाडल्यात. तातूंत सनबर्न आनी नव्या वर्साचे उत्सव अशे मोठे इव्हेंट जाले. चोरांनी गर्देचो फायदो घेत मोबायल फोनाचेर हात साफ केले. अंजुणा आनी कळंगूट पुलिसांनी कितलेशेच लाख रुपया मोलाचे 100 मोबायल जप्त केल्यात. गर्देत हात साफ करपी बऱ्याच जाणांक पुलिसांनी धरल्यात. राज्यातल्या पर्यटकांचे फोन चोरपी संघटीत गटाक धरपाक अंजुना पुलिसांक येस आयला. सनबर्नाक लागून पर्यटकांकडल्यान फोन काढून घेतिल्ल्यान ही प्रकरणां वाडिल्ल्याचे दिसून येता. अंजुना पुलिसांनी फकत सनबर्नाचे निमाणे दिसा चोरांक धरपाक येस मेळयले. कागाळ करपी चडशे पर्यटक आशिल्ल्यान तांणी FIR नोंद करपाचे टाळले. ते परस तांणी पुलिसांकडल्यान
मिसिंग सर्टिफिकेट घेऊन नव्या सिम कार्डा सहित नवे फोन घेवपाचो मार्ग पत्करलो. प्रमाणपत्र घेऊन मोबाईल फोन परत मेळोवपाची विनवणी करून भायर सरले. पुलिसांनी जप्त केल्ले फोन तांच्या धन्याक दिवपाक लागल्यात. VO2 नव्या वर्साच्या आदल्या दिसा मोबाईल चोरपी 12 जणांक कलंगूट पुलिसांनी अटक केल्यात. या आरोपी कडल्यान 15 लाख परस चड मोलाचे 55 मोबाईल फोन जप्त केल्यात. बागा कलंगूट दर्यादेगेर जाल्ली व्हड गर्दी मोबाईल चोरपी गटाचे टार्गेट असले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान सुभाशीश गोवेकार. वास्कोच्या कोळसो आनी उपरांत बॉक्सायट प्रदुशणान फुडाऱ्यांक घाम काडिल्लो. आता दर्यादेग वाठारांत डस्ट पोल्युशनान लोकांक सतावपाक सुरवात केल्या. 15 दीस जाले. धवे पावडरीची खंय लोकांक धूळ खावची पडटा. ताची सच्ची जिणस बदलून गेल्या. वास्कोच्या खारीवाड्यार एक नवे संकट उबें जाला. 15 दीस जाले नुस्तेमारीचे काम करतल्यांक धवी धूळ खावची पडटा. ताका लागून तांच्या वेवसायाचेर आनी भलायकेचेरय परिणाम जाला. खंय नुस्तेमारी करपी नुस्ते वेवसायी बोटींचेर रांदतात, जेवतात. तांचे सच्चे जिणेचेरय ताचो परिणाम जावपाक लागला. ऐकात थळाव्यांक. पूरा डस्ट उड़ रहा है, कुछ खाने में सब में जा रहा है और गाड़ी में बैठेगा तो बैठने नहीं होता, पूरा फुल वाइट आ रहा है, डस्ट बहुत आ रहा है. उसको बोलने वाला कौन है? कितना दिन से ऐसा प्रॉब्लम? वो अभी 15 दिन चलो है, 15 दिन से पूरा फुल डस्ट चल रहा है. सबको तकलीफ है? सबको तकलीफ है, सब लोगों को तकलीफ है. गाड़ी में बैठने नहीं होता है, पूरा डस्ट, ग्लास पे डस्ट है, वाइट है, फुल वाइट आता है. और अभी ऐसा उड़ रहा है, देखो पूरा उड़ रहा है, सब पे उड़ रहा है. ही पावडर येता न्हू, पयलीं ब्लॅक येताली, आतां वायट येता. ती येवन सगळे आमच्या जिवाक त्रास जाता. नाका तोंडान वचोन आमकां दिसभर हिंगासर येवन बसपा पडटा. कितें फिशरमॅन म्हणटकूच हिंगासर रावपा पडटा आमकां. आनी ते आमच्या हार्टाक बी सगळ्याक त्रास जाता. ते सरकारान कितें तरी उपाय घेवपाचो. आदलो आमदार आनी शिपिंग बोट असोसिएशनचो फिलिप डिसोजानी हो विशय हायलायट केल्लो. लोकांक आनी आमदारांक उतर दिवनय MPTच्या मालाची येरेदारी शारांतल्यान जावपाक लागल्या. देखून फिशिंग जेटीचेर नुस्तेमारी करपी लोकांक धवे पावडरीचो त्रास जावपाक लागला म्हणपाचे. फिलिप डिसोजा बरोबर संघटनेचो ट्रेजरर सॅबी डिसोजानी तेच सांगले. मला सांगचे म्हणल्यार आतां 15 दीस तरी जाले हे आमी त्रास काडटाय पळय. तुमकां दिसती पडटलें फाटल्यान इतले ते वायट पावडर येवन आमकां हिंगा केंस धोये, थंड धोये, सगळे हाडी धोये आमचे. हे आमी केन्ना पासून घेवपाचें? आयज पळय आतां न्हंय पोन्ने वरोस खाबर जाता. आतां न्हंय वर्सांनी आमी हेंच काडूच रावपाचें. एवरी टायम आमकां लॉस दिसता. हे गोवोरमेंटान मातशें लक्ष घेवचें. दुयेंस कोरोनाकून त्रास हे पळय हे मरे आमकां हितून आमी बेगीन मरतले मरे. हे पळय त्रास आमी काडटाय. आमकां रावंक पळय बोटी येयल्यार आमी धांवचें पडटा. हें चोवन हिंगा बोटी कोट रावंक पासून भिताय आमी. काल पासून म्हाजी आख्खी गाडी धोई, फूल धोई जावन माथ्यार हात ओडले जाल्यार आख्खें वायट. मातशें चिंतचें, मातशें लक्ष घेवचें हे गोवोरमेंटान. मातशें चोवचें. तूं फाटल्यान चोयलें जाल्यार कळटा केशें हो वारें असो माल जाल्यार आख्खें हिंगा थंय जावन वयता. सांजची येवन चोवंक जाय कितें जाता तें हिंगा. केन्ना पासून आमकां आनी कितले पासून हे डोक्यार आमी त्रास काडपाचे. एक तर आमकां फिशींग सारकें आसना आनी तितून आमी हे त्रास काडप म्हणल्यार मातशें लक्ष घेवचें हे गोवोरमेंटान. हांवें काल पळयलां हेवी ट्रॅफिक, व्हडले ट्रक एका बारात 10-15 अशे वयताले. अरे कितें चल्लां रे? हे सगळे हेवी ट्रॅफिक हायवेच्यान वचोंक जाय. म्हाका दिसता जरी तरी हायवे त्या आटेच्यान तर वचना जाल्यार म्हाका दिसता MPT तुमकां केअर करना. MPT तुमचें उतर दोवना. MPTन जर तुमकां सांगलेलें जे ट्रॅफिक सिटींतल्यान पास जावचें ना म्हणून जाल्यार ह्या सिटींतल्यान ते पास कशें जालें हेजेर कितें चिंतपा पडटलें आमकां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डान भारताच्या दादले क्रिकेट संघाच्या 2023च्या घरच्या हंगामाचे वेळापत्रक जाहीर केलां. तातूंत श्रीलंका, न्यूझीलंड आनी ऑस्ट्रेलिया विरोधांतले माळेचो आस्पाव आसा. घरच्या मोसमात 6 T20, 9 एका दिसाचे सामने आनी 4 कसोटी सामने खेळयतले. जानेवारीत श्रीलंके विरोधांतल्या 3 सामन्याच्या T20 माळेपासून ताची सुरवात जातली. येत्या वर्सात भारत WTC फायनल आनी वन डे वर्ल्ड कपाचेर लक्ष केंद्रीत करतलो. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार 50 षटकांच्या वर्ल्ड कपाची येजमानकी
करपी भारताक लागून सर्तीचें म्हत्व वाडटलें. दुसरी कडेन WTC फायनलींतली सुवात निश्चित करपा खातीर भारताक ऑस्ट्रेलियाच्या विरोधात बॉर्डर गावस्कर सिरीज जिखची पडटली. भारत श्रीलंका माळ सोंपल्या उपरांत 3 दिसांनी भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं 1 फेब्रुवारीक तितल्योच मॅची खेळयतले. 8 दिसांच्या सुशेगा उपरांत भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं व्हडली माळ रंगपाची आसा. ऑस्ट्रेलियाच्या भारत दौऱ्याची सुरवात 4 सामन्यांचे कसोटी माळेन जातली. त्या उपरांत 24 मार्चा सावन 3 म्हयन्यांची वन डे माळ जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. येता त्या सप्तकात तापमानात कसलोच व्हड बदल दिसचो ना. देखून 2023च्या पहिल्या सप्तकात बऱ्यापैकी थंडाय अनुभवपाक मेळटली. पुराय सप्तकभर हवामान सुकें आनी थंड उरतलें. हवामान विभागाचो अदमास. आयज नव्या वर्सा थंडाय अनुभवपाक मेळ्ळी. फुडलो सप्तकय सुको आनी थंड वतलो. चडीत आनी उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसर उरूं येता. बोट धन्याक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. फातोडेर धुक्याचो मात अनुभव येतलो. 5 तारखे मेरेन सुकें थंड वातावरण. फातोडेर कांय कडेन दव पडटलो. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल ना. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या वाडट्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. सगळ्यांक नव्या वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा. मोग आसचो.